मोपळे टू केरी या मार्गातील जो आदेश पंचायत व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेला आहे त्या ठरावाची कार्यवाही न करण्याची ठराव तसेच होणारे सर्वेक्षण ताबडतोब बंद करण्याचा ठराव या आजच्या सभेत शनिवार 7 जून 2025 रोजी आम्ही घेत आहोत। या ठरावात सर्वांनी हात उंचावून पाठिंबा द्यावा अशी विनंती करतो। आम्ही एक लेटर धाडलेले PWD डिपार्टमेंट रोडचा की तुम्ही आमकां ह्यान दाखोवचे आमी खंय तरी पळवाट काडटा की तुम्ही दाखया तुम्ही आमकां प्लान दिवंक ना आमी कसो वेचचो की रोड खंय आहा तो रोडाचो सेक्टर खंय आहा तो जाल्यार त्या PWD डिपार्टमेंटान एक आमकां सिंपल लेटर दिला कितें दिला सेंटर लायनी कडल्यान 12.5 मीटर सेटबॅक तेंच्यांनी आपले हात पुसले। आता परत आमच्या कोर्टात गो कोणाच्या पंचायतीच्या आम्ही कितें करचें सेक्रेटरी म्हणटा आपणाक क्लियर धडधडीत लेटर दिला। सो हे सगळे गोष्टी आसात। आयज तो 25 मीटर प्रपोज रोड आसा खरोच गरजेचो आसा खंयच्या पंचायतीक अशें प्रपोजल सरकारा कडेन दिल्लो आसा त्या टायमार ज्या टायमार जो प्रपोज जाल्लो त्या टायमार खंयच्या पंचायतीक दिल्लो आसा म्हाका दिसता एकाय पंचायतीक दिल्लो ना। खंयच्या ग्रामस्थाची मागणी आसा पयली 3 मीटर रोड आसलो मागीर 6 मीटर जालो मागीर 8 मीटर जालो। आता ज्या ज्या जाग्यार म्हाका दिसता चोपडे टू केरी पर्यंत जो एक्विजिशन जाला ज्या जाग्यार मेळटा थंय एक्विजिशन जाता। आयज आता नुकतेच आमच्या शेतकाराक सांगला तशें जेन्ना रोड जेन्ना एक्विजिशन जाता ते PWD डिपार्टमेंटाची एक जबाबदारी असता त्यांच्यानी प्रत्येक ज्या एक्विजिशन जाल्ल्या रोडाचे ज्या फॉर्मेटाचेर नाव आपले घालचे गरजेचे असता। जेन्ना जो कोण ओनर असता लँडलॉर्ड असता खंयच्या डिपार्टमेंटान वयता आपले स्ट्रक्चर रेग्युलरायज किंवा बांदपाक वयता त्या टायमार डिपार्टमेंट क्लियरली ताका एनओसी दिता कित्याक थंयसर PWD म्हणून मेन्शन केल्लें आसना। जेन्ना अशे रोड वायटिंगेच्या टायमार इश्यू येता त्या टायमार सरकारांनी सुद्धा परमिशन दिल्लें आसा सरकारांनी तुका रेग्युलरायज केलेलें आसा स्ट्रक्चर त्या स्ट्रक्चराचेर सुद्धा आयज ह्या ऑर्डरी प्रमाणे इन्स्पेक्शन केलें वता। हो लोड सिटीक वचना जेका कोणाक 25 मीटर रोड जाय ज्या ज्या बिल्डरांनी जागो घेतलेलो आसा तेंच्यांनी आपापल्या सुवातीन ज्या ज्या डोंगर भागाचेर सुवात घेतलेली आहा त्या डोंगर भागासून 25 मीटर रोड व्हरचो आनी आमच्या ह्या लोकलांक न्याय दिवचो। आमच्या आदरणीय भाई आरोलकर ह्या गोष्टीक फुडाकार घेवपाची गरज आसा। हांव एक्स सरपंच प्रशांत बाळानायक सदैव तेंच्या बरोबर आसतलो ह्या कामाक। लोकलांक आमच्या न्याय दिया आमी तुमच्या बरोबर आसा। हांव माझे आमदार दयानंद भाई सोपटे हे एक भारतीय जनता पक्षाचे एक नेते आसा तेंचे कडेन सुद्धा रिक्वेस्ट करता की म्हाका दिसता आमचे सगळे जे पंचायती ह्या कामाक सदैव तेंच्या बरोबर आसतले। आयज म्हाका दिसता मॅक्झिमम पंच मेंबर सरपंच एक्स सरपंच हांगा उपस्थित आसा तांकां आपल्या लोकलांची काळजी आसा आणि ह्या गोष्टीक खरोखरच हे राजकारण विसरून आयज सगळ्या पक्षाचे जे पदाधिकारी हांगा आसात कारण एकच आमचो आमी एक वर्ड जावन आमच्या मांद्रे मतदारसंघातले जे जे आमचे जे ल्हान ल्हान जे गाडे घालून बसल्यात जे जे पोड आसा तांकां आयज वाचोवपाची गरज आसा। ना जर हे शक्य जायना जाल्यार सरकारान पयलीं तांकां नोकऱ्यो दिवचे तांकां खंय तरी तेंच्या पोट चलपाक जाय तेचे पयलीं वेवस्था करपाची आनी त्याच्या नंतरच ही इन्स्पेक्शन करपाक लावपाचें। स्थापना आसा ती तशीच दवरून ताचेर कांय कारवाई न करता आमकां खंय तरी हातूंतसून सुटका करून दिवपाची। दुसरो विचार आसा आमचो मुख्य रस्ते जेचे एक्झिस्टिंग जे रोड एक्झिस्टिंग आसा 8 ते 10 मीटर ते तशेंच दवरपाचे। हातूंतून न्हय आतां जेन्ना दाबोळकारान बात केली तेन्ना आमचे जे इंटरनल रोड्स आसा ताची खंय तरी 10 ते 15 मीटर वीथ आयोजीत केल्या ती न करता जे 5 ते 6 मीटर आसा ताची वीथ इतलीच दवरपाची अशी मागणी करता। आमचे पारंपारीक जी घरां आसा जी अनऑथोरायज घरां आमच्या शेतान आसा
किंवा भाडेकारा कडसून जी जागा पिकअप घेतलेली आसा तातूंत आसा ती अनऑथोराइज घरां खंय तरी ऑथोराइज करपाची सरकारा कडेन आमी मागणी करता. आणि जे सर्वेक्षण चालू केला ते सर्वेक्षण सरकारान खंय तरी त्वरीत बंद करून ह्या गोरगरीब जनतेचो विचार करचो अशी आमची मागणी आसा. आणि शेवटचो आयचो विषय मुद्दाम म्हणून जेका आमी ही बैठक आपयले तो म्हणजे एमडीआर 17, 18, 19 हे 3 एमडीआर बांद्रे मतदारसंघात आसा. ताची जी वीक रिजनल बँक 2021 जी दाखयल्या 21 मीटर ती त्वरीत डिनोटिफाय करून आमच्या ह्या गोंयकार जनतेक तांणी न्याय दिवपाचो अशी हांव सरकारा कडेन अपेक्षा करता. आमची जेन्ना मिटींग जाली हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी लिगल टीम सगळी बसलेले तेन्ना एकूच हे केलें आमी की हे इंटरव्यू जावपाचें हायकोर्टान थ्रू बॉम्बे वयता थंयसर की हे खंय तरी होल्डार दवरपाचें. कित्याक होल्डार दवरपाचें जे म्हणजे हेचेर आमच्या एमडीआर जो आहा सेटबॅकान जी घरां आसा ती घरां आनी तेच्या ऑर्डरी ते कोमिदान आसा इंटरनल रोड आतां म्हणटा इंटरनल रोड 10 मीटर न्हू इंटरनल रोड सरकाराचे आसा तिकेट आसा ते 3 मीटर कायदो म्हणटा इंटरनल रोड आसा 3 मीटर जाल्यार थंयच्यान 2 मीटर सेटबॅक सोडा हो कायदो म्हणटा. सो एमडीआर रोड ह्यो आमकां आयज खंय तरी स्टॉप म्हणजे इम्प्लिमेंट केला तो खंय तरी रिमूव करपाची गरज आसा. तेका ऑलरेडी ऑनरेबल चीफान एश्युअर केला जे फाटल्या दिसांनी तुमी जाणत आसतले रेग्युलरायझेशन केल्लें आनी ते खंय तरी स्टॉप केलें. 2014 पयलीं कोणी घरां बांदलेली ती खंय तरी रेग्युलरायज करची म्हणून कोणी हे ऑर्डर काडलेली सर्क्युलर काडलेले आनी आमचो डेप्युटी कलेक्टर ते रेग्युलरायज करताले. त्या प्रमाणे आयज डिसिजन जाला म्हणजे जे ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन गव्हर्मेंट इंटरव्यू जातली तेन्ना टायम मागतले आनी टायम मागतले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतला परत रेग्युलरायझेशन करपाचें आनी रेग्युलरायझेशन ते 2014 खंय तरी आनी एक्सटेंड करून वाडोवन ती वर्सां वाडोवन कोणाची घरां दुकानां आसात प्रश्न टेनेंटेड घरां आसात तेंकां रेग्युलरायझेशन करपाचो ते एक कायदो करचो म्हणून आनी तो कायदो करता आसतना खंयच्या सरकारान कायदो करता तेन्ना इंटेलिजिबिलिटी एजी सगळे बसोन तो सारको ड्राफ्ट करचो पडटा आनी ते पर्टिक्युलर टायम लागता. सो ते घरां चालू आसा. ऑनरेबल चीफने एश्युअर केला की 100% आमकां न्याय मेळटलो म्हणून. तरी पूण आसतना हेच्या हेर आमदार तुमकां उतार दिता हो रोड आहा तो 8 ते 10 मीटराच्या वयर कसो वयचो ना आनी उरलो रोड आहा तो 8 ते 10 मीटराच्या परत जाता 8 ते 10 मीटराच्या वयर हो रोड चोपडे तूं केरी कडेन जावचो ना. कोणाचे घर वयचें ना कोणाचे घराची इंच सुद्दां माती सुद्दां वयची ना हें काय तुका करता. आनी तुका रिक्वेस्ट करता तुमी सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायती ठराव घेवचो. ठराव घेवन म्हाका इंटिमेट करचें आमी सगळे जाण एक डेलिगेशन घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या इन्क्लुडींग जेडपीज आहा माजी जे आमदार आहा सगळे या दिवया आनी हो जो आमी एमडीआर रोड लायला तो ओडीआर करपाक प्रपोजल दिवपाचो. एमडीआर रोड रिमूव जावप खरें गरजेचें आहा कित्याक आयज आमी कितले वेळ सांबाळूंक शकता म्हणजे आतां ऑनरेबल माजी आमदारान म्हणटा की त्या टायमाचेर एक 5-6 हॉटेल आनी तो हॉटेलाक रेग्युलेशन काडलें आनी ऑर्डिनन्स पास करून कॅबिनेटान ते रिमूव केले आनी ते खंयचे सरकार आसले ते सगळ्यांक खबर आसा आनी ते जर ते स्वता हांवें हे सेवेन काडले म्हाजे खूब आरोग्य जाल्ले तेच्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन जेन्ना आमच्या घरमाला केंकरवाड्याचे प्रसंग येयलो त्या टायमाचेर आनी इतले एश्योर करता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्लियर मेसेज तुमकां दिल्या येवपाची गरज ना तुमची घरां म्हणून आतां वचूं ना तुमकां प्रोटेक्ट करपाचो पूर्ण प्रयत्न करता. स्टेट गोवा ज्यांच्यानी ऑर्डिनन्स काढलो डायरेक्शन पीडब्ल्यूडी दिले. पीडब्ल्यूडी प्रत्येक पंचायती दिले आणि पंचायतीचो सेक्रेटरी हे काम करपाक फुडें गेलो. आमकां हे खबर आमी सगळे सुशिक्षीत आहात कारण ऑर्डिनन्स ऑनरेबल हायकोर्टान काडप इन्स्ट्रक्शन पीडब्ल्यूडी दिवप पीडब्ल्यूडी वेगवेगळ्या पंचायतीक दिवप आणि पंचायतीन ताचें इम्प्लिमेंटेशन करप हेतून चूक ना. जो आपापली जबाबदारी कर्तव्य आहे ते त्या टायमा भितर करचे
तांचे एक बडी बांदपाक कोणी आसा. पण म्हाका दिसता तुमी भिवपाची गरज ना. जरी तेंच्यांनी आपलें काम जरी केल्लें आसा जाल्यार काम केलें, पण ते करतात आनी आमी पयलींच जर रावले जाल्यार तो प्रोसिजर फुडें व्हरलो. एक बरी गोष्ट सुरवात केली आसा, वेगवेगळ्या पंचायतींनी आपण ठरावणी मंजूर केल्लो आसा. तो आपल्या कडेन आसा, जे आपल्या कंपनी म्हणजे आपल्या कडेन आसा. बरी गोष्ट आसा, ह्या सभेन दारोगान म्हटलें की एक ठराव पास करतो आणि तो ठराव या गोंयच्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन पावोवचो. आणि ते पावत आसतना आमी तांकां सूचना करता, ज्यो ज्यो पंचायतींनी जे ठराव ह्या संदर्भात घेतलेले आसा ते ठरावाची कॉपी ताका लावची आणि ते तुम्ही घेऊन वचचे. दुकानां बांदल्यात, नोकरी ना म्हणून काहीतरी परत बँकेचे लिंक काढून धंदो सुरू केल्लो आसा. म्हणजे बांदपाकय लोन, धंदो सुरू करपाकय लोन. हे जेन्ना आमी करता तेन्ना हे 25 मीटर रस्तो फ्रॉम सेंटर 12.5 म्हणजे 25 मीटर MDR. आमकां MDR 17 लागता, MDR 18 लागता, MDR 19 लागता. आणि तिनय जर आमी जर पळयलें म्हणजे केरी म्हणजे चोपड्यापासून केरी, हरमल वाया कोरगाव पेडणे वाया पारसे आगरवाडा मोर्जे पर्यंत हे जे आसात ते प्रत्येक रोडाचेर लोकांची घरांय आसात, आस्थापनाय आसात. म्हणून हांवें सांगता हे आपल्या पुरते आमी रवया नाका. आपण तेन्ना कितें सांगता तांच्यांनी ते मुद्दाम सांगता की हांवें सजेस्ट केलें या 25 मीटर रस्त्याची सध्या गरज ना. पण ताच्यान एक म्हटलें, जेन्ना हांवें ताका सुचयलें ज्या जाग्यार एक्झिस्टिंग रोड आसा आणि एक्झिस्टिंग रोडाच्या दोनूय सायडीन ज्या जाग्यार 1 मीटर जर आमी वाडोवंक शकता जाल्यार 10 जर आसलो जाल्यार 12 मीटर जातलो, 8 जर आसलो तो 10 मीटर जातलो, कदाचित 7 मीटर आसलो तो 9 मीटर जातलो. आणि हे करता आसतना सुद्धा कोणाच्याच आसतना एक दुकानान वचून घराक असो हात घालचे ना. हांव ह्या भागाचो 2 कोटी आमदार जाल्लो आसा. ह्या लोकांची गॅरंटी म्हाका खबर आसा, अडचणी खबर आसा. बेकार ज्या पद्दतीन जॉबा खातीर धडपडटा, जॉब मेळना हाच्या खातीर तेन्ना स्वताचो व्यवसाय बँकाचो लोन काडटा अशे गोश्टी म्हाका खबर आसा. पूण हांव तुका एकच सांगता, जेन्ना जेन्ना हो विशय घेवन तुमी वतले तेन्ना तेन्ना म्हाजो संपूर्ण सपोर्ट तुमकां आसतलो. काय सांगता म्हटल्यार कारण मॅक्झिमम लोक आमच्या भितर आसा. आमकां 25 मीटर रस्तो नाका, 15 मीटरय रस्त्याची गरज ना. जर 8 ते 10 मीटराची रस्तो जर जाता जाल्यार त्या रस्त्याक आमचो मोर्जे गांवांत तरी आम्हाला 8 ते 10 मीटराचो रस्तो गरज आसा. कारण दोन प्रॉपर व्हेकल वचतात. पूण कंपॅरेटिव्ह जो आता आमी मांद्रेसून आरंभार येता ते 10 मीटर रस्तो सुद्धा करप आयच्या परिस्थितीत तो सुटेबल ना. कारण ज्या प्रमाणे रस्त्याच्या एक दोनाय सायडीन जी शॉपां आसात त्या शॉपांक कशें सरकार ऑनरेबल MLA कडेन रिक्वेस्ट करता. तशेंच माजी आमदार जे जनरल सेक्रेटरी आसा BJP पार्टीचो, कारण गोंयांत BJP पार्टीचो सरकार आसा, तेंच्यांनी सरकारा पर्यंत व्हरचो, तांकां सांगचें की लोकांची जी परिस्थिती आयज आसा, कारण जेन्युअन जर एक शॉप जावन एक घर बांदतलो जाल्यार कितली मेहनत घेवची पडटा ती तुमकां सांगपाची गरज ना. कारण जे लोक आमचे मेहनत करून आयज खंय तरी वयर सरतात तांकां तुमी जर दाबाचो प्रयत्न करता जाल्यार ताका आमचो सपोर्ट आसतना. हांव ह्या सभेक स्पेशली जेन्ना संतोष टोपरकर आनी सुकानंद म्हाजे कडेन येयले तेका सांगलें की आमचो हेचो मोर्जे सरपंच आनी मोर्जे गांवांचो तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलो. कारण आमच्या गांवांनी सेम प्रॉब्लम आसा. जे MDR रस्ते खंयच्याच लोकांक MDR 25 मीटर नाका. जो MDR रस्तो जर कोणी प्रॉपर्टी विकला जावं भायलो कोण तरी पास करून हाडटा जाल्यार तेंच्या खातीर रस्तो जाता तितून लोकलांक कांय फायदो ना. मॅक्सिमम 8 ते 10 मीटर रस्ते म्हाज्या सायडीन जर हांव वेलकम करता सरकाराक म्हणटा की ऑनरेबल MLA जी ऑर्डर आतां सांगला की 13 तारखेक जी ऑर्डर आसा तेजेर एक एटलिस्ट नोटिफिकेशन हाडचें.